बाजारात काजू बियांचो दर देविल्ल्यान शेतकऱ्यांचेर हावळ आयला। शेतकऱ्यांची मागणी विचारात घेवन शेतकी खात्यान काजू बियांवयली किमान आधारभूत रक्कम वाडोवपाचो प्रस्ताव सरकाराक धाडला। गोमंतक टीव्हीन ह्या विशीं बातमी दिल्या उपरांत काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टान ही भाजपा सरकाराची जुमलेबाजी आशिल्ल्याचो आरोप केलो। अंदू काजू बियांचे दर देविल्ल्यान शेतकऱ्यांचेर आर्थीक संकश्ट आयला। शेतकऱ्यांच्या मागणे खातीर काजू बियांवयली किमान आधारभूत रक्कम वाडोवपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा। शेतकी खात्यान काजू बियांवयली आधारभूत रक्कम 150 रुपया वयल्यान 170 रुपया करपाचो प्रस्ताव गोंय सरकाराक धाडला। फाटल्या वर्सा होच दर 125 रुपया आशिल्लो, जो ह्या वर्सा वाडून 150 रुपया केल्लो। बाजारात काजूचो दर देंवन 111 रुपयांचेर पाविल्लो, ताका लागून शेतकार निरशेल्यात। एके वटेन काजीय लागोंक ना, दुसऱ्या वटेन दरूय ना। ह्या परिस्थितीत करपाचे तरी कितें असो प्रश्न शेतकऱ्यांक पडला। दमट हवामानाक लागून काजू पिकांचेर परिणाम जाल्लो आसूये असो अदमास आसा। शेतकी खात्यातल्या स्त्रोता प्रमाण फुडल्या कांय सप्तकात काजू बियांची बाजारातली दर वाडपाची शक्यता आसा। ह्या वर्सा गोंयचे काजीकारांचेर डबल संकट आयलां। एक म्हणजे तांचे काजी खूब कमी आसा आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे जे काजूचे बियांक दर खूब कमी आयल्या। आतां सद्याक जी रेट चालू आसा ती 110 111 पर केजी अशी रेट आसा आनी ताजे खातीर सद्याक शेतकार सामके चिंतेन आसा। पूण तांकां एक आशेची किरण अशें दिसता, ते म्हणजे सद्याक राज्य सरकारान जी मिनिमम सपोर्ट प्रायस आसा तो वाडोवपाचो ठरयला असो एक प्रस्ताव शेतकी खात्यान मूव केला। आनी तो जर प्रस्ताव पास जालो जाल्यार सद्याची 150 रुपया पर केजी हो सपोर्ट प्रायस आसा तो 170 रुपया जातलो आनी ताजे खातीर शेतकऱ्यांक एक मातसो दिलासो मेळटलो। सो लास्ट इयर 125 रुपया हो मिनिमम सपोर्ट प्रायस आशिल्लो। ह्या वर्सा तो वाडोवन 150 केल्लो, पूण तरी आसतना शेतकऱ्यांचो खूब डिमांड आसा की ह्या खेपे दर खूबच कमी जाल्ल्यान तांकां परवडना। हो डिमांड मतीन धरून आतां हो नवो प्रस्ताव 170 रुपया पर केजी असो सपोर्ट प्रायस दिवपाचो प्रस्ताव सद्या सरकारा फुड्यान धाडला। तो जर पास जायत जाल्यार शेतकरी थोडे तरी मातसो तांकां लुकसाण कमी जातलें अशें दिसता। गोमंतक टीव्हीन दिल्ले बातमे उपरांत काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टान ह्या विशीं प्रतिक्रिया दिल्या। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काजू शेतकऱ्यांक आधारभूत किंमत वाडून दिवपाचो प्रकार म्हटल्यार भाजपाची जुमलेबाजी आशिल्ल्याचे एल्टनाचे म्हणणे। प्रस्ताव धाडपाचो प्रकार म्हळ्यार काजू शेतकऱ्यांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचोच प्रकार आनी आधारभूत किंमत वाडयता जाल्यार ती 175 रुपया करची अशी मागणी ताणें केल्या। की जे लोक आमगे एसटी भाव त्रास करताय हे काजूचे फळ मेळपाक तो सपोर्ट प्राइस तांकां 175 जाच म्हूण। आनी आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक प्रपोजल घायला की 170 रुपीज पर केजी हे दितली म्हूण। म्हाका दिसता हो एक बीजेपी सरकारालो जुमलो। आनी इफ इट इज नॉट अ जुमला, आय डिमांड देर शूड बी अ नोटिफिकेशन, एक पक्का नोटिफिकेशन येवपा जाय आतां बिफोर द लोकसभा इलेक्शन्स। हे जुमला कोणाकाय लोकां फोटोय नाकाय। म्हाका दिसता हो नोटिफिकेशन ताबडतोब येवपा जाय, नॉट 170, इट शूड बी 175। कित्याक काँग्रेसाचे आमदार आनी काँग्रेसा पार्टीन ऑलवेज वी स्टूड बाय दीस फार्मर्स। हे जे कॅजू प्लांटेशन करता तांचे बरोबर रावले आमी आनी आमी डिमांड करीताय की काँग्रेस सरकार की तांकां सपोर्ट प्रायस जो 175 रुपीज दिवच म्हूण। आनी आज केल्ले की एक प्रपोजल घायला आनी 170 रुपया करपाक व्हडलो आवाज केला। हो आवाज चलपाना। सो आय डिमांड देर शूड बी अ क्लियर नोटिफिकेशन now within this next coming week saying that the support price will be 175. Only then we will say that okay, government has given that 175 support price for the kaju. Dev bar karu. Bureau report, Gomantak TV.